वांगडा आसात मंत्री आणि परवडीचे आमदार बाबुराव खंवटे, आमचे ह्या कमिटीचे सगळे महानगर दप्तरकार आणि बाकी सगळे जाण हांगासर जमलेले आहात ते म्हज्या दोगां भावांनो आनी भयणांनो. तुमी मुद्दामून निमंत्रण म्हाका आनी आमचे आमदार बाबुराव खंवटे, मंत्री बाबुराव खंवटे हांकां दिलें. ह्या सगळ्या आग्रहास्तव आमी यमुना रायले देव खापरेश्वरा कडेन म्हणजे आमी तशें पयलीं सांगलेलें की देव खापरेश्वराचें पुनर्स्थापना ही आमकांय केल्ली जाय, सरकाराकूय केल्ली जाय, थंयसरूच आमचें कुंभ जातलें. त्या प्रमाणे पूर्ण फुलाची पाकळी आमची मदत आतांय आसा, फुडें आसतली. आमच्या दोगांय कडल्यान तशेंच श्रीपाद भाऊ कडल्यान त्याप्रमाणे हांव परत एकदा देव खापरेश्वराक समेस्त गोंयकारांचेर आनी सगळ्या ह्या परिसरांत रावपी लोकांचेर असोच कृपा आशिर्वाद दवरचो, आमकां गोंयची सेवा करपाची संद दिवची इतली देवालांनी मागता. आणि खूप अपराध कितें जाला जाल्यार देवान क्षमा कर. आजच्या या आनंदाच्या क्षणांक आमी पवित्र स्थानार आसा. परवरीतलें जे ब्राह्मणाचें स्थान, जे जाग्याकाराचें स्थान, जे खापरेश्वराचें स्थान अशें हेका मानलें वयता. आनी त्या स्थानार आज ज्या क्षणाची आमी वाट पळयताली तो क्षण जावन गेल्लो आसा. ज्या वेळार ह्या हायवेचे डेव्हलपमेंटा खातीर काम करपाचें सुरू केलें आनी तेन्ना कळून चुकलें की ह्या जाग्यार जे वडाचें झाड आसा आनी जी आमची एक धाकटुली खापरेश्वराची घुमटी आसा ती हालोवपाची शक्यता आहा आनी हालोवपाचीच आसा म्हटल्यार जाता. तेन्ना हांगा एक व्हडलो इश्यू जालो. सगळे गोंयचे लोक, आमच्या गांवचे लोक, ह्या खापरेश्वराची कमिटी कार्तिक बाबाच्या अंडर जी आसा ती सगळे एक्टिव्हिस्ट, सगळे निसर्ग प्रेमी, झाड प्रेमी सगळे हांगा येयले. खूब आंदोलनां जालीं, कॅन्डल मार्च जालो, सगळ्यो गोष्टी घडल्यो. सगळ्यान पयलीं जे लोक हांगा येयले की ह्या खापरेश्वराचे हे वडाचें स्थान हांगा उरपा खातीर ज्या लोकांनी आमकां प्रयत्न केले, ज्या लोकांनी आमकां सहकार्य केले, ह्या कमिटी तर्फे, ही जी आमची कमिटी आहा, कार्तिकाची जी कमिटी आहा त्या तर्फे हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी तांचें अभिनंदन करता. इन शॉर्ट सांगपाचें म्हणजे ज्या वेळार जेन्ना 1992 हांव सरपंच आसलो ह्या गांवचो, त्या वेळार हांगा एक वडाचें झाड आसलें तें तुमकां सांगलेलें आहा. पूण त्या वेळारूय आमकां खबर आसली की हें झाड जेन्ना रोड वायडनींग जातलो तेन्ना हें झाड वयतलें आनी आमी चिंत्ताले की कशें जातलें काय फुडें. पूण पळया आमी म्हणटा फाल्यां कितें जातलें हें आमकां खबर आसना, देवाक खबर आसता. त्या वेळार हें जें कितें झाड आसलें तेजें जें मूळ, तेजी जी जट म्हणटा ती खंय तरी 12-15 मिटरां घेवन हांगा उबी रावलेली आसा. आनी आयज ताजो घेरो जर पळयतात जाल्यार तुमी जवळ जवळ 1.5 ते 2 मिटर आसा. हें कोणाकूच कळोंक ना. जें कितें फातोडेर वायट कृत्य जालें, ज्या पद्दतीन हांगल्ली मुर्ती हालयली, हेजो हांव खरो म्हणल्यार निशेध करता. तें बरे पद्दतीन जावंक आमची सगळ्यांची भावना दुखयली. पूण म्हाका एकूच विश्वास आसलो की जो जाग्याकार म्हणटा तो जाग्याकार जाग्यारूच आसतलो आनी तो जाग्यारूच प्रकट जातलो. त्या प्रमाणे कार्तिक हांव पूर्ण टीम श्रीपाद भाऊ कडेन गेले. आमचे जे खासदार आसा श्रीपाद नायक हेंचे कडेन आमी विनवणी केली की अशें आसा भाऊ, आमकां जो जे कितें वडाचें झाड प्रकट जाल्लेलें आहा थंयच आमकां त्या खापरेश्वराचें स्थान आहा, थंयच तो प्रकट जावपाची गरज आसा. भाऊन सगळो विशय आयकून घेतलो. मुख्यमंत्र्या कडेन गेले. मुख्यमंत्र्याक आमी सांगलें, मुख्यमंत्र्यांनी मानलें. मुख्यमंत्री म्हणालो यस आपणाक थोडो टायम दी. आनी तेणी टायम मागल्या कारणान थोडोसो विलंब लागलो. विलंब लागल्याक कारण अशें आसलें, ते विलंब लावपाक कारण अशें आसलें की दोतोराक हें कायदेशीर रुपी करपाचें आसलें, कायदेशीर स्वरुपान हें करपाचें आसलें. त्या प्रमाणे दोतोरान आपली जी कितें आसा फॉर्मेलिटी ती दोतोरान सुरू दवरली. प्रेस हेका अभिनंदन करता तुमचें. आनी तुमी हांगा येवन आमचे खापरेश्वराचें खूब हें केलां, जे जगभर पसरला. आनी एक म्हणपाचें, जे पळय आतां माननबाईन कार्तिकान सांगलें पळय ते सगळे तेंच्यांनी आनी आमकां उलोवपाकूच काय दवरूंक ना. पूण एकूच जे पळय खापरेश्वराचें इतलें काम जावपाक फक्त कार्तिक आनी माननबाई हे दोगूच चड कारणीभूत आसा. आनी तेंच्या खातीर हे इतल्या बेगीन कार्य जालें. माननबाईक आमी आमचे कमिटी तर्फे
चडान चड धन्यवाद म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा तेणी इतले हे काप्रेश्वर महाराज की येवकार जाता जशी 6 म्हयने पयलीं एक चळवळ सुरू जाल्ली त्या चळवळीची आज समाप्ती जाल्ली आसा. कार्तिका बरोबर आमी रावन एक सोबूत घेतलेलो. खापरेश्वराचें स्थान हे परत मेळोवन दितले आनी तेच जाग्यार खापरेश्वराची मुर्ती स्थापन जातली. आयज तो दीस हे पर्वरी भुमीक उजवाडाक आयला आसा. जे कोणी खापरेश्वराच्या चळवळीक खापरेश्वराची मुर्ती बसोवपाक हांगा जेन्ना असो प्रसंग आयलो त्या टायमार ते हिंदू भक्त जावं क्रिस्तांव भक्त हांगा आशिल्ले तांकांय हांव देव बरो करूं म्हणटा. तशेंच आमचे हांगसरल्यान एक आवाज गेलो कुंभमेळ्या वचचे पयलीं बरोबर आमी नागा साधू कडेन पावयले. एक लक्षांत दवरात हे खंय घडलें कशें घडलें हे आमीच जाणात. आमकां इतली खुशी भोगता म्हाका दिपेशान आनी कार्तिकान टायम टू टायम इन्फॉर्मेशन दिल्लें आनी तेन्ना तांचे हेतू सांगिल्लें तुमी फक्त ओगी रावात. खापरेश्वर हेच जाग्यार बसतलो आनी तो टायमार बसतलो. तो टायम इतलें सांगून हांव देव बरो करूं म्हणटा आनी सगळ्याक आरोग्य आयुश्य लाभूं आनी सगळ्याक खूब समृद्धी मेळूं. आनी पत्रकार भावांनी ही मेहनत घेतली तांकां चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा. कारण हो आवाज हो गोंयच्या प्रत्येक काने कोपऱ्यात पोचलेलो. तांकां देव बरो करूं म्हणटा. ह्या खापरेश्वर चरणा कडेन येवन आमकां एक खूब असो कृतज्ञता अशी जाणवली आनी एक देवाचो आशिर्वाद हांगा सदैव आसा. हो भास आमकां आयज हांगा जाल्लो आसा. आनी देव हो मनशा पेक्षा श्रेश्ठ आसता. मनीस आमी एक धूळ राजकारण ह्याक आमी लागना तेन्ना देवान आपली प्रचिती दाखयल्ली आसा. आनी आज जो विजय जाल्लो आहा तो सनातन धर्माचो विजय जाल्लो आसा. कोणी जे समाजकंटक आसूं कोणी कितले पावरफूल आसूं राजकारणी आसूं कोणाच्या मनात कितें आसूं पण देव जे आपणाक करून घेवंक जाय ते करून घेता. आनी देवान जे प्रमाणे सांगलें आमकां सत्या साठी तुमी कितें तरी लढो दिया अन्याय जाता थंयसर उबे रावा. त्या देवाच्या आमचे जी शिकवण आसा हिंदू धर्माची त्या प्रमाणे आमी ह्या लढ्याक साथ दिली आनी देवान आज यश दिल्लें आसा. आनी ह्या फुडें देव सगळ्यांचें राखण करतलो रक्षण करतलो बरें करतलो हे आमकां खात्री आसा. देव खापरेश्वर महाराज की जय. तुम्ही पळयतात GNH. Breaking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a treatment, wanna race it to the tribe. Enough said, it's in, so I join the tribe. Enough said. Never see me 'cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream.